आता GSIDCचो चेअरमॅन झाल्यानंतर जो तेणे कोहूरच्या आणि कानोळीचो जो उदरगतीचो पुढाकार जो घेतला हे दिसता पळय तुमकां सगळें हे सगळें क्लीन तसो तुजो आतां बाजारांत दिसता पळय ते डेव्हलपमेंट हो सगळो GSIDCचो चेअरमॅन जाल्या उपरांत ताबडतोब तेणें हातीन घेतले आनी काल तुमकां खबर आसतली कानोळी निल्लाच्या परिसरांत तेणें म्हणटा ते म्हत्वपूर्ण एक गार्डनाचें काल उद्घाटन केलां की सगळ्या भुरग्या बाळांक जाणट्या नेणट्यांक तेजो फायदो जावचो म्हणून ट्युरिस्टाचें तें आकर्शण तेजें जावचें म्हणून असो तेणें काल तेणें भितर एक प्रकल्प तेणें पूर्ण केला आनी हेच प्रकल्पाची पूर्ण येवन हांव तेजे कडेन एक म्हत्वाची सूचना करता तेज्या GSIDCच्या कार्यान भाऊच्या समाधीच्या भाऊच्या पुण्यस्थळाचे जे तेजे सुशोभीकरण जे तेणें हातीन घेतलां ते सुशोभीकरण नुसतें तें सुशोभीकरणानूच भायल्यान जर देखाव न जाता जेजो भाऊचो जर पुतळो उभारणीचो जर तेणी संकल्प केला तेजो अर्ध पुतळो न ताचो संपूर्ण पुतळो तेजो जावचो आनी भितर जे तेजे जे जागा आसतली त्या भितर त्या पवित्र स्थळान तेजो भाऊचो थोडक्यान तेजो इतिहास थंयसर बरोवन दवरचो. आयज भाऊ सारको मनीस गोंयांत जावं आसलो पूण आजून पर्यंत जालो ना कित्याक भाऊन आख्या खेड्या पाड्या सगळ्या भुरग्यांक शिक्षण एक मेन करून दिलें म्हण आयज आमी बी तेतून शिकून आयज वयर सरले अशाच सगळ्यांक भाऊच्या समोर वयता जशें आमच्या एकनाथ सांगला मायकल बाबा जो आसा जायतें काम करता तशेंच तेणी हांवें फुडें वचचें. भाऊची तोखणाय करपा सारकें आमी नाक्षेचो कर तितून हांव कांय सांगपा येना. आयज 3 टायम जाले हांव मायकलाक पळयता हें काम करता हें काम तेजे कडेन जावचें आनी तो भाऊमय जावचो भाऊमय म्हणजे भाऊ सारको जावचो ही सदिच्छा हांव व्यक्त करता. भाऊक आदरान गेली दिता आनी 2 गोश्टी हांव तेजे कडेन ह्या चॅनलार आनी ह्या भाऊच्या हितून साक्षीन हांव तेजे कडेन मागता. एक म्हटल्यार भाऊक हांव 3 टर्म जाले हांगा सांगता काय सत्री दी वा लोकांक सत्री वाडटा पूण भाऊक सत्री घालची ह्या टर्माक हें इलेक्शन येवच्या पयलीं ही म्हाजी मागणी. हांव 10 वर्साचो आसलो आनी विधानसभेन आमी वयताले एक सांगपाची गजाल म्हणजे हे गोंय शाबीत रावला भाऊ साहेब आनी जगद शिकेऱ्याक लागून कित्याक ते भितर झगडटाले भाऊ सांगतालो जगद शिकेराक बाबा तूं झगड आपूण पळयता हे महाराष्ट्रान घालुया नाका आनी अशें गोंयान पयली एक घटना आहा ती तेंच्यान सांगले आनी एसंब्लीन झगडटाले पूण भायर येवन हांवें ते एकामेकाक मिठी मारताले हे हांवें म्हाज्या पळयलां आनी गोंयान हें साबीत दवरलां. जो भाऊसाहेब बांदोडकर जो आमच्या गोंयचो पयलो मुख्यमंत्री जावन गेलो तेन्ना आमी नुकतेच आमी गोवा स्वातंत्र्य जावन आमकां थोडीच वर्सां जालीं थोडी म्हणजे अवघी थोडी आनी तेन्ना आमी पोर्तुगेजाच्या गुलामगिरीतून भायर सुटलेले आमकां कांय खबर नासलें आमी एका दहशती खाला आमी आमचें जिवन जगताले परंतु भाऊसाहेब बांदोडकर येवन मुख्यमंत्री जावन तेणी आमच्या गोंयाची सुदारणा केली. शैक्षणीक पयलीं म्हणजे तेणी शाळा सुरू केल्यो इस्कॉलां सुरू केली स्पोर्टाक तेणी खूब प्रोत्साहन दिलें आनी गोंयचे शिल्पकार म्हणटात पळय तसो भाग्य विधाते गोंयचो भाऊसाहेब बांदोडकर ताका म्हाज्या मनांतून हांव विनवणी श्रद्धांजली अर्पण करता. भाऊसाहेब बांदोडकरान सगळे पार्टीच्या लोकांक एकठांय हाडलेले हें पयलें तेजें म्हणजे आयज पासून तेजी लिगसी जी आहा तेणें सुरवात केल्ली की स्कुलां सगल्यांक म्हणून धर्म भेद भाव कांय चलना म्हणजे एवरीबडी शूड गो टू स्कूल. जे मुणकार कायदो आहा आनी जो फूड आहा तो सगल्यांक लागू जावचो ते खातीर आयज सगळे जाण हिंगासर एकठांय जाता म्हणजे वेगवेगळे पक्षाचे पदाधिकारी म्हणजे लिडर्स MG ते काँग्रेस ते BJP हे सगळे येयले RG आसतले कोण म्हणजे अशें भाऊ साहेब बांदोडकर सगळ्यांक एकठांय हाडटा आनी तशेंच म्हाका दिसता आयज गोंयान एकजूट जावपाची गरज आहा फॉर द बेटरमेंट ऑफ गोवा आनी गोवा गोंयकारांक उरपा खातीर जे कितें आमी करपाक जाय तितलें करपाची गरज आहा. वी शूड नॉट वेट फॉर कोर्ट्स टू डिसायड जे कितें पोस्ट एक जाता आनी कोर्ट ताजो निर्णय घेतलो अशें रावपाची गरज ना. भाऊसाहेब बांदोडकर तेन्नाय म्हणटालो जेन्ना आमकां गोवा लेजिस्लेटीव असेंब्ली
जी आमची विधानसभा आहा तितून आमकां पावर दिल्ले आहा कितें बरें वस्त करपाक जाल्यार तिंगाच पावर दिल्लो आहा जो तर कितें रॉंग जाला ते हितून कितें रॉंग जाला ते सारकें करपाक तिंगाच दिल्लो आनी त्या खातीर आमी सगळ्यांनी एक आसपाची गरज आसा जे एक मोतान आमी गोंय सांबाळपाची गरज आसा आनी ही लिगसी भाऊसाहेब बांदोडकरान स्टार्ट केल्ली म्हणून आमी हिंगा सगळे आयज जमिल्ले आहा आनी तेचे लिगसी फाटल्यान जी तेजी समाधी आहा पणजे ती GSIDCन 15 कोटीचे काम दिवन सुरवात केल्ली आहा तेजें काम 70% कंप्लीट जाला 30% ह्या 2-3 म्हयन्यांक सोंपयता आनी इलेक्शनाचो कोड ऑफ कंडक्ट जावच्या पयलीं तेजें आमी इनॉग्रेशनूय करता हें हांव सांगूंक सोदतां की पर्सनली येता त्या विकान वो ह्या विकान ते थोडे चड करून मंडे ट्युजडे आमी तेजे एक आढावो घेतले म्हणजे वील गो टू द प्लेस चॅक द वर्क कंप्लीट जे कितें तेजें काम थिंगासर उरलां कित्याक ही इज वन ऑफ द टॉलेस्ट लिडर द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा हू लेड द फाउंडेशन ऑफ आयज जो आमचो म्हणटा प्रायम मिनिस्टर विकसीत भारत जे विकसीत गोवा जे फाउंडेशन तेणे एक टायमार रुजयल्लें म्हणजे किल्लायल्लें म्हणजे लिबरेशन जावन जो तर कोणें विकसीत गोवाचे फाउंडेशन घातलें वायब्रंट गोवा मजबूत गोवा स्ट्रॉंगर गोवा जाल्यार ते भाऊसाहेब बांदोडकर आनी आमी सगळे लिडर तेजे उपरांत फुडें व्हरत आहा